महादेव भूमिका देवस्थानाचो गडे उत्सव म्हळ्यार साळगावचे खाशेलपण। होळी पेटले उपरांत दुसऱ्या दिसाच्या 3 राती हो उत्सव मनयतात। गडे पळोवपाक तिनूय राती गोंयासयत देश विदेशातले मेळून भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळटा। सोमारा राती पारंपारीक सुवातेचेर परंपरे प्रमाण होळी घातली। मंगळारच्यान सुरू जावपी हो गडे उत्सव बिरेस्तार मेरेन 3 दीस मनयतले। गडे पळोवपाक येवपी भाविकांनी शिस्त पाळची असो उलो देवस्थान समितीन मारला। आयज अख्ख्या गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा की साळचे गडे उत्सव जगप्रसिद्ध आसा आणि आमचे जागृत देवस्थान। सो आयच्यान आमचे गडे उत्सव चालू जाता आणि हजारोच्या संख्येन भाविक हे आमच्या उत्सवाक येता। आयज सगळ्या भाविकांक एक नम्र विनंती की आमकांय जाय तुमी सगळे भाविक येयल्ले जाय गड्यांक आणि बऱ्या भशेन तुमी परत तुमच्या घरा कडेन वयचे। पण जे आमचे जागृत देवस्थान आसा म्हणजे सगळे कडेन तुमी पळयलें आयज काल जाल्यार जे लोक आयज आमी पेपरार डिक्लेअर केला की एक गोबी मंचुरियन अलाउड ना, प्लस ती सुरयांची दुकानां बी घालतात ते अलाउड ना, प्लस दारूबंदी आमी केल्या की गाडये भरून सोरो हाडटा आनी जी आमची देवस्थानां देवाची जे आमचे जागे आसा त्या जाग्यार वचोन थंय पार्टी करता। पण हांव एक हात जोडून विनंती करता की अशें करचें न्हू। प्रत्येक भाविकान आपली मर्यादा सांबाळची, आपली मर्यादा आपली ओलांडची न्हू। आणि आमचे जे देवस्थान हा जागृत देवस्थान आसा सगळ्यांक खबर आहा तेन्ना प्रत्येक जाणान जे भाविक येता तुमी देवाच्या दर्शनाक येयात, देवाचे बऱ्यापैकी दर्शन घेयात। आयज अख्ख्या जगान आमी सांगू शकता की आयज आमी 3 दीस आज सांतले लोक आमी सांगू शकता की आमी देव दाखयता म्हणून। आणि बऱ्यापैकीन आज जे देवचार प्रगट जाता उजवडी दाखयता सगळे लोकांनी पळयल्या तेचो सगळ्यांनी आनंद घेवचो, ह्या उत्सवाचो आनंद घेवचो। आणि ह्या आनंदान आमच्या साळगांवाच्या आनंदान तुम्ही सगळे भाविक सहभागी जावचे ही आमची विनंती। जे जागे हा आमचे देवस्थानाचे जे ज्या जाग्यार गडे दितात त्या जाग्यार पयलींच कोणी वयचे न्हू। आणि जी आमी रिस्ट्रिक्शनां घातल्या आयज आमी तुमी पळयलें जाल्यार सगळे जे पयलीं दुकानां रस्त्यार आसली ती दुकानां सगळीं आमी काडलेली आसा जेणे करून भाविकांक खंयचो त्रास जावचो न्हू, कसली चेंगराचेंगरी जावचे न्हू। ही जी आमच्या पर्यंत महादेव भूमिका जी देवस्थानची कमिटी आहा त्यांच्या पर्यंत जी आमकां आमी सुविधा करू शकता ती सगळी आमी प्रयत्न केल्लो आसा। सगळ्यांनी सहभाग जावन बऱ्यापैकी आनंद लुटचो, ह्या उत्सवाचो देवाचे दर्शन घेवचें आणि सगळ्यांनी आनंदान ह्या उत्सवात भाग घेवन देवाचे ब्लेसिंग घेवन घरा वयचे इतलेंच मागता सगळ्यांक। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।